प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वो आविस्वोर वोड 29 ते 33 पर्यंत. Luke chapter 21 verses 29 to 33. आणि आता आम्ही पहिले देवाचें उतर आयकुया. आणि ताणे एक वोपार सांगली, अंजिराच्या झाडाक आणि हेर सगळ्या झाडाक पळयात, तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणू जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें सगळें घडल्या बगर ही पिणकां उतरची ना. अंतराळ आनी प्रितूम सोडटली, पूण म्हजीं उतरां सोडची ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आयज ही उतरां आमकां सांगता. तो म्हणटा, अंतराळ आनी प्रितूम सोडटलीं, पूण म्हजीं उतरां सोडची नात. भाव भयणीनो, कित्याक म्हणटा तें? ही 21वी आविस्वोर जो आमी वाचता ह्या दिसांनी, आमी शिकता ह्या दिसांनी कितें की जेजू आमकां जेन्ना तो परत येवचो आसा, कितें घडण्यो घडटल्यो. ताणें आमकां ह्या आख्या सुमानान हो लुकाचो 21वो आविस्वोर जो आमी शिकला, त्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आमकां सगल्यो ज्यो घडण्यो घडटल्यो तो येवच्या आदीं आनी जेन्ना तो परतून येतलो, हें सगळें आमी वाचतकूच आमी कितें करूंक जाय? आमी तयारी करूंक जाय. आमी तयारी करूंक जाय की आमी खरेंच जेजूक येवकार दिवपाक. कित्याक भाव भयणीनो, आयज जेजू म्हणटा, एका अंजिराचें झाड जेन्ना हेरा सगळ्या झाडां पळयत जाल्यार तांकां कोंबऱ्यो फुट्टा तेन्ना आमी जाणो की गीम लागीं पावला, म्हणजे तांकां फळ दिवपाक वेळ जाला. आतां ह्या दिसांनी थोड्या दिसांनी आमी पळयतले की आमच्या इंडियेक वा गोंयांत जे आंब्याची झाडां आहात, आंबे मेवतले ते, तांकां फुलां येतलीं आनी 3-4 म्हयन्यांनी तेन्ना आमकां आंबे मेवतले. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेजू म्हणटा, जेन्ना ह्यो सगल्यो ज्यो घडण्यो ताणें आमकां सांगल्या, जें ताणें सांगलां घडटलें म्हणून, तें खरेंच घडटलें. कित्याक जेजू म्हणटा, हें तो परत येवच्या आदीं ह्यो सगल्यो घडण्यो घडूंकूच जाय. आनी भाव भयणीनो, तें आमकां एके भाशेन तयारी करपाक जेजू आतां म्हणटा, जें हांवें सांगलां तें घडलां वो घडपाचें आसा. आनी भाव भयणीनो, देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आमी म्हणीत जाल्यार की आमी देवाचें उतर शिकतले, आमी मागणी करतले, आमचो संबंद घट करतले. आमी फकत हो आमचो अनुभव आसता, हो आमकां अशें दिसता की आमी करूंक जाय, पूण खरें म्हणल्यार कितले फावटी आमी करिना. पूण जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा, ही सगल्यो घडण्यो घडल्या बगर ही पिणकां अंतरची ना. म्हणजे कितें? तो सांगता आमकां की आमी ज्या ह्या संवसारान आसा, जें ताणें सांगलां तें घडण्या बगर तो परत येवचो ना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, जें आमी आयकलां ह्या दिसांनी 21वी वडीन, ते सगल्यो ज्यो घडण्यो जेजून सांगल्या त्यो ह्या वेळार घडटात. आनी भाव भयणीनो, ह्यो घडटात म्हणून आतां आमी जाणो की जेजू परतून येवपाचो वेळ जाला म्हणून, लागीं पावला म्हणून. आनी लागीं पावला जाल्यार आनी आमी खरेंच जे जेजून सांगलां ताचेर आमी खरेंच सत म्हणून मानून घेता जाल्यार आमी कितें करतले? फकत एका कानान आयकोन दुसऱ्या कानान सोडटले काय? आमी फकत हें जी उतरां जेजून सांगल्यात ती खरेंच आमच्या काळजान धरून, आमच्या मनान धरून, आमच्या तोंडान धरून आमी ह्यो कोन्यो करतले, खरेंच आमी दाखयतले की खरेंच आमी ह्या उतरांचेर आमी भावार्थ दवरता म्हणून. आनी जेजू आमकां आयज सांगता, अंतराळ आनी प्रितीम सोडटलीं, पूण म्हजीं उतरां सोडची नात. म्हणजे कितें? तो आमकां सांगूंक सोदता की जें ताणें सांगलां आमकां ताच्या उतरां वरवीं तें सदांच घडटलें. भाव भयणीनो, देवान आमचो इतलो मोग केलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो
जेजूक धाडलो. जेजू आमचे पासत मेलो खुर्सार. आनी देवाचें उतर म्हणटा जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता तो केन्नाच इफेर्नान वेचना. तो केन्नाच ताजें निसोटोन जावचें ना. म्हणजे कितें? देवान जें आपल्या उतरान सांगलां तेंच घडटलें. आमी आज जेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरता म्हणजे कितें? ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता. म्हणजे उतर ताजें आमी फकत आयकना पूण तें उतर पाळटा हांव. तेच भाशेन भाव भयणो, जेन्ना आमकां जेजून ह्या ज्यो घडच्यो आसात ते जेन्ना आमी तें पळयता आतां आमकां एके भाशेन उर्बा येता. आमी खोशी जाता कित्याक जेजू येवपाचो आसा म्हणून. आनी तो येवपाचो आसा जाल्यार आमी जी ताजेर भावार्थ दवरता आमी एकदम खुशाल बरीत आसतलीं. आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. जो लोक जेजूक वळखना ती समजतात की ह्या संवसारान रावतलीं, जितले दीस रावतलीं म्हणजे दीस काडटलीं खंय करून, कित्याक ती मरपाक एकदम भियेतात. कित्याक? ती नकळत खंय वचपाची ना. पूण जेन्ना भाव भयणो आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमी ह्या संवसारान गेल्या उपरांत आमी जणो एक दीस आमी जेजू बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक पावतले म्हणून. देखून भाव भयणीनो, आतां जेन्ना जेजून आमकां सांगलें की सगल्यो घडण्यो घडपाच्यो आसात म्हणून आतां आमी कितें करूंक जाय? आमी एक तयारी करूंक जाय. फकत नातालांची न्ही. आतां एडव्हेंटाचो वेळ कोमेस जावपाचो आसा आनी आमी खूब तयारी करतले हांव. रितीराग वतले हांव, कुमसार करतले हांव, इतले मागणे करतले हांव, इतलो उपास करतले हांव, आमचे मागणे करपाचें वाडटलें आनी आमी खूब कन्यो करतले हांव, बऱ्यो कन्यो. पूण भाव भयणीनो, ह्यो फकत नातालांक करतले हांव वो आमी जेजूच्या परतून येवपाच्या येण्या पासून आमी तयारी करतले हांव. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां हें उतर जें जेजून आमकां सांगलां फकत 21वी वडीन न्ही पूण जें उतर ताणें सांगलां आमकां पवित्र पुस्तकान ताजेर आमी नियाल करुया. तें उतर आमच्या काळजान रिगून आमी त्या उतराची आमच्या मनाची नडसुणी करून आतां आमी हें उतर दिसपट्या जिवन पाळून आमी हें क्रिस्ती जिवीत जियोवपाक आमी आयजतान कोमेस करुया. आनी खरेच भाशेन भाव भयणीनो, जेजू आयज येत फाल्यां येत केन्ना येत आमी तयार आसतलीं ताका मेळपाक, ताका येवकार दिवपाक आनी सासणाचें सूख ताचे बरोबर भोगपाक. आयज हांव सजमतां की ह्या उतराचेर आमकां खरेंच सजमणी मेवली म्हणून, कित्याक जेजू आमकां सांगता अंत्रोल आनी प्रितूम सोडटलीं पूण म्हजीं उतरां सोडची ना. म्हणजे आमी ताच्या उतराचेर खरेंच एके भाशेन एक वालोर दिवया. ताचेर तें एकदम आमच्या जिवितान खरेंच मोलादीक उतर तें. आनी तें उतर आमी पाळून आमी क्रिस्ती जिवीत जियोया आनी खरेंच जेजूक आमंत्रण हो येवकार दिवपाक आमी तयार जावया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.